नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत आवांगा रात्री पळयाचे अर्ध पाव उडदा दाळी अर्ध पाव कुळीतू आणि ताका 2 पाव तांदूळ तिन्नी बग सेपरेट लायकोन धुवन तिंबत घालता रात्री हेरसा सकाळीची फस्ट उडदा दाळी लायकोन गुडगुडान वाटून काढले आणि तांत पळयाची व तांदूळ खरं वाटूका खरं रुलामशी वाटून ते उडदा पिठान तो तांदूळ वाटिलो घाल्लो ते म्हाका तो ओग्गी वच्चस भायर वच्चस म्हूण अर्जंट हांव ते तांदूळ जेव भितर शाण कुळीत काणू मिक्सरान भितर वाटून काडलो कुळीत मस्त नयू करून हेजे चिकी रुलामशी आसूं का ते आतां कुळीतूय वाटून हे पिठा घाल्लो हांव सुरय तांदूळ घाल्ला देखून हांव अर्द पाव उडदा दाळी अर्द पाव कुळीतू ताका 2 पाव सुरय तांदूळ तिंबत घाला त्याची तुमी इडली रवा यूज करचे जाल्यार उडदा क्वॉन्टिटी चिकेची उणी कोर येता ना जाल्यार इडली रवाची क्वॉन्टिटी म्हळ्यार आतां हांव अर्द आनी 2 नव घाला तुमी इडली रव घालचे जाल्यार अड्डेस जो घाल येता त्यामुळे ते उकड देखून चड धरता हें सुरय तांदूळ हें फ्रेश पिठा दोड्डाक तुमकां जाय जाल्यार कुळीत सोण उडीद आनी तांदूळ फूल दीस वाटून दवरता कुळीत मात सकाळी वाटून घाला जाल्यार फ्रेश पीठ वाटिले दोडकाचे आनी रमदाना रूच भारी विंगड ते लायक जेते आतां पण हांव म्हाका मीठ घालनी आशिल्लें मीठय घाल्लें मीठ घालून लायकोन मिक्स केला आतां आमगेले रमदण की दोन्ही करया आमी आतां शाणा हांव पेडवण तापत दवरता आतां आमी रमदण घालया म्हणल्यार तुमकां 5:30 इतले घंटे म्हणून हे सडन रात्री हांव डिसायड केलें देखून म्हाका केळी पानां हाडूं जाय न्ही सादारण आमी केळी पानां भितर शिजत घालची आतां काळो कसो भायर 5:30 घंटे म्हाका केळी पानां हाडूवचें जायना काळखाक हांव आतां आयदनां भितर शिजत घालता तुमकां तुमगेले केळी पानां आसय म्हणजे जाल्यार केळी पानां घाल्यार आनीक ते पानां फ्लेवर येवन भारी लायक जाता रमदणू आतां पळय पेडावणाक खतखत आयलो पेडावणाक खतखत येवच्याक गाज येवचें म्हणटा आमी गाज आयलो आतां हांव 2 आयदनां भितर म्हगेल्या 2 चाळणे आसा ते देखून 2 आयदनां भितर पीठ घालून शिजत घालें आतां ताका हिंगा चटणी करुया कुळता रमदणा जावकाची हिंगा चटणी हांगा पळय 1 वळ्या सोयी 4-5 मिरसांग आनी हिंगू इतलें नारळ तेला पुल्लान घेवचें हांव बिंबूल आसल्यार हांव बिंबूल घालची चटणी बिंबूल जावूं का म्हणना चिंचांबय घालयत बिंबूल मीठ आनी ते नारळ तेलावून नारळ तरणी मिरसांग आनी हिंग घालून वाट्टून पळय ताका एक करबेव सासम फण्ण घाल्यार आमगेल्या हिंगाची घमघम पण पळय चटणी हांगा रेडी जाली आतां इतलें जोतना एक अर्द घंटो जालो आमगेलें रमदण शिजली की पळया आमी पळय आतां दाखयत तुमकां पळय कशी पुगला पळयाची कुडले वाटील पीठ एक सॉफ्ट जावन भारी परून बोळयत सांगा आतां हांगा वयलें रमदण शिजला की चेक करुया आमी एक स्पून घालून पण हांव मदें भितर स्पून घालता कशें दिसता पळयलो तुमकां पुग्गी येयलें पळय स्पून क्लीन आयला पीठ जेवना इतलें जाल्लें म्हणजे जाल्यार शिजलां म्हणल्याक आतां हांव तें काणू तूक दवरता रमदण आयता ताजी पंदा आनेक चाळणी आनेक सेट ऑफ रमदण आसा म्हगेलें पण दाखयता हांव पंदा आनेक तें शिजला की म्हूण एक पण चेक करता हांव 1 मिनीट तें पंदा आसना हें वयर घाला देखून वयर केन्ना वग्गी शिजता जाल्यार एक चेक करता जाल्यार हांव एक अर्द घंटा वयर जालें 35 मिनिट्स जालें पळय आतां हें चेक करता 1 मिनीट पळय हें क्लीन आयला स्पून हें शिजलां आतां हांव हें गॅस ऑफ करता ते तूक घालता आतां 2 रमदण शिजोवन जाल्यार आमगेलो चटणी रेडी जाली आनी कुरकुरी दोड्ड काडया मनशा जिब्बे रुची तवे आमची घाल्यार जिब्बे रुची सांगची न्हय 2 चमचे नारळ तेल हून केलें तांतू एक 1/4 चमचे सासम घालें सासम पटपट जालें कुडलें पळय रमदणा पीठ आमगेलें कुळताचें रमदणा पीठ हांव घालता भितर 2 दवल पीठ घालता तुमकां रमदण नाका जाल्यार इडले मोल्डांक घालून इडली शिजोव येता कोट्टे वंडील आसल्यार कोट्ट्यांक घाल येता कशी करता फस्ट व्हड उज्जारी सासम पटपटान 2 दवल पीठ घालें आनी सिम करून दवरलें 2-3 निमिशान वयल्यान पीठ आसचें पळय क्लीन जावन तें पीठ शिजून येवका सिम्मार दवरल्यार 2-3 निमिश भितर शिजता तें ह्या तुंगती घाल्या कशी चरचरी भाजू काय कुळता दोडका रूच आसचेची ताजी भाजूच वयरी ते लोखंडाक आयली पुडकांक कोरका पळयाची दाटची तांतू भितर दटू आसता तो कायली पुडको पातळ आयदनां भितर केल्यार करपता ते देखून दाट एक कायली भितर आमी दोड्डक काडले म्हणजे जाल्यार सान उज्जार एकड परतून चरचरी भाजील दोड्डक रेडी जाला रमदण रेडी जाला ताका लायक एक हिंगा चटणी रेडी जाला आतां रमदण तुमकां दाखयत कशें जाला म्हूण पळयाची पळय कितलें सॉफ्ट आनी बुसबुशी जाला म्हूण चाम्याक अशें आसल्यार पळय दाखयता पळय कितलें सॉफ्ट आसा बुसबुशी आसा पळय अंटूशी ना हे कुडले वाटेल आमगेले फ्रेश पिठाचे
रमदणू आख्खे एक नमनेचे गोड साण म्हणटा पळय आमी स्वीटनेस तें कुळताचें उडदाचें स्वीटनेस आमशें न्ही फर्मेंट जाय न्ही नवे लायक जत्ते पळयाची ರುಚಿ ರುಚೀಚ ಹಂಗ ಉಡಿದು ಕುಳಿತು ಗಲೆಲ್ಲ ರಮ್ದಣಂಗ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ आमगेल मलगड्यान कोरून इलेक खाणे भारी हेल्था भारी चांग कुळीतू उडीदू पुराय तुम्ही कोरून पळयाची कशी जाला म्हूण सांगे सगळ्यांक धन्यवाद.